डॉक्टर कितें जालें सकाळ फुडें गोमांस दिल्लें ना आयकलां अशें कशें हय म्हाका सकाळचे 7:30 मेसेज आयलो पेशंट गोमांस धरला आनी मागीर इमिडिएटली आयलो न्हू पावलो. आतां सगळे आमी पयले इन्स्पेक्शन केलें वेट मेजरमेंट केलें अरावंड 350-400 किलो आसा मांस ते आनी बैलाचें मांस. हे आता खंयच्यान मारून हाडलेले म्हणजे म्हणल्यार बेळगांव बेळगांवच्यान. सायडीसून हाडला म्युनिसिपालिटी बस स्टँड कर्नाटका बेळगांवसून. कितले टोटल बैल कितले आले 2 बैलाचे आतां 8 पीस अरावंड 350 ते 400 किलो. कितें नेट वेट आता वेट केलं मुजेर केला न्ही कितले दिसाचे आसतले सॉर्टर केल्ले 2 दीस जाला. 2 दीस. शनिवारा बी रातचे मारले आसतले आनी मग आयतार आयज सोमवार धरले कशें मांस बरें आसतालें ना अनहायजेनीक कंडिशनान ते सो खंय व्हरताले बीन गोंयान विकपाक कितें खूब ना तेंचे एक्झॅक्टली मडगांव आसूं शकता पणजी तेंचे आसता न्ही फिरस कोणाक डिटेन बीन केल्या पुलिसांनी डिटेन 2 जाणां केला न्ही डिटेन ड्रायव्हर आनी तो आसा भिपारी म्हणटा रियाद बेपारी. हे मांसाचे कितले जातले एक्सपेन्सीस अंदाज एक्सपेन्सीव रेटींचे वेगवेगळे आसता न्ही रेट प्रायस कितलो आसता प्रायस अशें पण हे अशें मांस गोंयान हाडून विकप म्हणल्यार तेका हे आसा इलिगल इल्लीगल न्ही ते अशें हाडूंक प्रॉपर मेळना. सर्टिफिकेट बी जाय पडटा डॉक्टराची सगळे बी आता गाडी घालून हाडला ते अशें हाडपाक नाही एक आनी इट इज ऑल्सो डेफिनेटेड अनहायजेनीक. तेका डीप फ्रीज जाल्यार डीप फ्रीजन आसता एक सो तुमी एक लोकांक अपील करा म्हणटा की अशे लोक हाडून विकतात म्हणटा आनी अनहायजेनीकपणे लोकूय घेता लोकांक खबर नासता म्हणटा. ते अवेरनेस आमी हे करपाक हय आतां लोकां खातीर कितें सांगूंक सोदता तूं ह्या संदर्भात ते इलिगल जे येता मास ते खबर नासता लोकांक बी खबर नासता न्ही खरेंच सारखें आतां 2 दिसांक मास आहे इतलो वास मारता पळय गाडयेसून इतलो वास मारपाक लागला सो अवेरनेस दिवपाक जाय की बाबा अशें मास घेवप ना सगळे कितले फातोडेर धरले आसतले फातोडी धरला सकाळी धरला ते मोस्टली गाडयो येतात ते एक रातचे मग फातोडीच येतात 3 सुमार 4 सुमार